नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. हडफड्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक बेकायदेशीर परवाने दिवपाच्या प्रकरणात सरकारान 3 अधिकाऱ्यांक केले निलंबित. ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या 4 जाणांक 6 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची सुनायल्या ख्यास्त. पोरणे गोंयाक घडलो भिरांकूळ अपघात. दुचाकी चलोवपी चलयेन गाडयांक दिलो धपको. चलयेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार आसा सुरू. हडफड्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो. 25 जाणांक मरण, 5 जाण जखमी. जखमींची भलायकी स्थिर. 4 व्यवस्थापकांक केल्या अटक. हडफड्या बीच बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक आयले दुखेस्त मरण. क्लबाक मातये बरवण करपाची दिल्ली नोटीस, तरी कित्याक जावंक ना कारवाय. हे सगळें जाला हफ्त्यांक लागून विरोधकांनी केलो आरोप. हडफड्या जाल्ल्या जीवघेण्या घडणुकेत सरपंचाक चवकशे खातीर पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घालो घेराव. फकत सरपंचाकच कित्याक, वाठारांतल्या पीआयचेरूय करात चवकशी, मागतात थळावे. वेंचणूक पावल्या माथ्यार मात विरोधकांच्या आघाडीचेर अजून आसा सस्पेन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडल्यान कसलोच मेळूंक ना प्रतिसाद, सांगता काँग्रेस फुडारी. आता पळयात खबरो विस्तारान. हडफड्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो लागलो. ह्या उज्यात 25 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्यात. जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. मंगळारा मेरेन जखमीक डिस्चार्ज दितले अशें भलायकी खात्याचे सचिव यतींद्र मरळकारान म्हायती दिली. तशेंच ह्या प्रकरणात 4 व्यवस्थापकांक अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हडफडेच्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबात शेनवारा पार्टी चालू आसतना फ्लेअर गनाचो वापर केल्ल्यान छप्पराक उजो लागलो. छप्पर लाकडाचें आशिल्ल्यान उज्यान बरोच पेट घेतलो. ह्या उज्यात वट्ट 25 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्यात. 2 जाण लासले, जाल्यार 23 जाणांक घुस्मटून मरण आयले. हातूंत 3 बायलांचो आस्पाव आसा, तशेंच 4 पर्यटक आशिल्ल्याचें कळटा. मरण पाविल्ल्या मदल्या 6 जाणांची वळख आतां मेरेन पटल्या. जखमी आशिल्ले 5 जाण सध्या जीएमसीत उपचार घेतात. 4 चले जाल्यार एकले चलयेचो आस्पाव आसा. ह्या 5 जाणांक मंगळार मेरेन डिस्चार्ज दितले अशें भलायकी खात्याचे सचिव यतींद्र मरळकारान म्हायती दिली. Only one girl is there who is having something 28% injury. Okay, the rest are they are in better condition. Injured means one girl is there, okay, who is 20 years old, and but she is also recovering. It is not that she is not recovering; she is also recovering, and our efforts are that to make them fully recover, okay, so that they can go home very fast. So how many boys? How many percent you said? Total 5 people are there. How many boys and how many girls? So 4 boys are there and 1 girl is there who is 20 years old. Okay. So altogether 5 patients are there who are admitted for one injury in GMC. So girl is major injured. Yeah. Only Only one injury. So No, kitna only one percent injury. है? One injury kitna percent है? Yeah, mostly it is in the range of 12%. 12%. Yeah, one is 29%. That girl is total little higher side, 29%. Yeah, but they are monitoring. They are monitoring. And the death figure, how many? Altogether 25. It is already reported. Okay. Correct. Yes. Okay. Identification. Identify, I think 6 are identified, okay, but the remaining also will be identified. Families are coming, okay. So most probably, I think by tomorrow all will be identified. So injured हुए उनका identification हुआ है? जो अभी injured हुए थे. How injured they are there, no? So they can speak, no? So out of 25, 6 are identified. Yeah, 6 are identified. मजगती हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजून तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जीएमसीत वचून जखमी जाल्ल्यांची भेट घेतली. हे घडणुकेची योग्य चवकशी करची पडटली, तशेंच संबंदीत धन्य आड एफआयआर दाखल करचो पडटलो. गोंया खातीर पर्यटन म्हत्वाचो आशिल्ल्यान सगळ्यांनी सुरक्षेचे नेम पाळपाक जाय, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. Life has no value. You can't value life. You can't value its value less. You can't value life. That's the main thing here. Anyway, we pray that they will recover fast and get back to this.
such a unfortunate incident, not recurrent. Sir, it is a big setback in the state of Goa, especially for the tourism sector. What do you like to say about it? You see, such type of incident is a big setback anywhere. Leave alone Goa. But if you are able to put your mechanisms in place again, confidence will slowly rebuild. I think we have to look to the future, how to correct it, how to go ahead. None of us can get back lost life. The incident which happened for a freedom destination like Goa. कालच्या रातच्यान जो एपिसोड जाला तातूंत 25 जाण टुरिस्ट आणि स्टाफ त्या जाग्याचो ना जालो आणि द वे इट हॅज हॅपन्ड इज व्हेरी ट्रॅजिक टू नॉट इवन कांट इवन पुट द वर्ड्स टुगेदर म्हणटाचे तातूंतल्यान सरकारान मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली जे जाय ते एक्शन घेवन द ambulances and fire brigade were immediately pressed into action. A lot of things were moving throughout the night and we were continuously monitoring the situation. एक म्हणल्यार हाजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा in these type of things. On basically an FIR has to be lodged immediately on these type of places which do not find themselves accountable. हे घडणुके उपरांत बीच बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाचो धनी सौरभ लुत्रा आड FIR नोंद केला. तशेंच आतां मेरेन ह्या प्रकरणात 4 व्यवस्थापकांक अटक केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा हडफड्या वाठारांत भिरांकूळ घडणुकेत 25 जाणांक लासून मरण आयलें जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्यात. ह्या घडणुके उपरांत लोकांनी खर तिडक उक्तायल्या तशेंच सरकाराच्या नांवान लेगीत बोटां मोडल्या. हे क्लब मातये बरवण करपाक सुमार 1 वर्सा पयलीं नोटीस जारी केल्ली. तरी अजून मेरेन हे क्लब कशे उबे आसा हे सगळें जाला हफ्त्यांक लागून कायदो गेलो खंय. सरकाराच्या आशिर्वादान ही भिरांकूळ घडणूक घडल्या असो सणसणीत आरोप विरोधकांनी करत सरकाराक धारेर धरला. पळयात. सगळे पाड घातले तुम्ही गालामुटाचे हिंगा. वो कसलो क्वालिफाईड ऑफिसर टू डू इन्व्हेस्टिगेशन. वयल्यान सकलपर्यंत चोर कितें परिस्थिती रे. पळया रे तुमी वचून त्या फॅमिलीक मेळा रे. बीजेपी सरकार हाय हाय. The way there is no control. The government has to resign or has to be dismissed. लायसन नसताना हिंगा हे चलता. This government has the blessings, is giving the blessings to these illegalities. तांच्या लायफाक काय व्हॅल्यू ना. फॅमिलीक सांगता मोरगा भायर रावा मरे आनी पळया तांची परिस्थिती आनी मागीर डिफेंड करात. बस नाशिल्ल्या भिकारी सरकार. गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका एकूय दीस त्या कदेलाचेर बसपाचो अधिकार ना. This is the reason why I said that I am ashamed to be an MLA of Goa. हडफडे ब्रिज बाय रोमियो लेन क्लबाक शेनवारा मध्यराती भिरांकूळ उजो लागलो. ह्या उज्यात 25 जाणांक लासून मरण आयले जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. ही कळंगूटची घाण हडफड्या हाडून दवरल्या. ह्या क्लबाक सुमार 1 वर्स जाले नोटीस जारी करून तरी उक्ते कशे. घडणूक थळार सदानंद शेट तानावडेकर कित्याक ताच्या खासगी फोटोग्राफरा वांगडा धाडटात. भितर इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आसपाक जाय थंय भाजपाचे ऑफिसर कितें करता. सरकार कितें लिपोवपाचो यत्न करता. लोकांची सुरक्षा गोंयांत खंयच्याच पावंड्यार ना. ह्या क्लबाक लायसन नासले जाल्यार पयलींच कित्याक कारवाय जावंक ना. मागीर कळ्ळें कशें काय कोणाच्या मरणाचीच वाट पळयताले. गोंय खरेंच सगळ्यांक फ्री फॉर ऑल जाला. सरकारान ओनर आनी मॅनेजमेंटाचेर FIR नोंद केला खरी पूण संबंदीत अधिकाऱ्यांचे कितें हाचेर सरकारान गंभीरतायेन आनी खोलायेन चवकशी करची नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान कदेल सोडची अश्यो आतां आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया विरोधकांनी करत खर तिडक उक्तायला. सगळे पाड घातले तुम्ही गालामुटाचे हिंगा. बीजेपी सरकार हाय हाय. लायसन नसताना हिंगा हे चलता. कोणाक हिंगा पडलेले ना. फक्त सगळे आनीक बी आसा ब्रीफ केसिंग आणि हफ्त्याक हे सगळे उभे रावल्या. आनीक बी आसा हांगासर खूप आसा. हे फकत येणीन कालांगूटची घाण असलेली ती हाडून हारपाराक दवरल्या. लोकांचे येणीन सगळे पाड घालून दवरला बीजेपी सरकारान. बीजेपी सरकाराचो हाका हात आसा आणि जो आमचो आता बीजेपीचो लिडर भितर गेला ताणे सांगचे की हो क्लब कसो उबो आसा. 1 वर्सान 1 क्लबाक डेमोलिशन नोटीस आसा. जरी तर आमी गोंयकार बारीकशे कितें केले जाल्यार आमकां 2 दिसांनी ते नोटीस काडटा मोडून घालता तुजे. हांकां कित्याक हात लागोना. पूण तनावडे येता सारको आपल्या भाटान बिटान आयिल्ल्या भशेन
आणि वयल्यान प्रायव्हेट फोटोग्राफर घेऊन ते कितें फोटो ऑप चल्ला हा? काय रील काडपाक गेला भितर एक तर तुम्ही परमिशन नासतना क्लब चलयता तुम्ही डिमॉलिशन ऑर्डर आसा तो आतां म्हजें घर म्हणून गोंयभर भोंवता मरे आणि हांगा तुज्या स्वताच्या पंचायतीन जेन्ना डिमॉलिशन ऑर्डर काडिल्ले ते तुवें कित्याक डिमॉलिश केले ना कित्याक तो खोसला म्हणून Goa deserves better than this circus of incompetence. The government has lost every shred of a moral mandate. They are mushrooming and पुलिसांक खबर आसा कित्याक पुलीस हे हफ्तो घेताय आणि हफ्ते सगळे सरकारा वयता हे सगळे इलिगॅलिटीज दिस इज द गोवा टुरिझम वॉट गोवा टुरिझम टॉक्स अबाउट किलिंग पीपल हियर विदाउट प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स इफ यू हॅव अ क्लब यू हॅव टू adhere by the law. So today is this government following this practice and why are they mushrooming? अरे सरकार हेच्या पयला आसूं ना इतल्यो illegalities. This is all the government's आशीर्वाद on all these people. This government has the blessings, is giving the blessings to these illegalities. That is why all these things are happening. हे जे क्लबा चल्ल्या तांचे कडल्यान एक्सटॉर्शन जाता आनी तांकां जाय तें करूंक दिता. ही परिस्थिती सरकार डिनाय करूंक शकना ना स्पश्टीकरणूय दिवंक शकना पण खंयच सरकार ह्या गोष्टीचेर भाश्य कित्याक करना. आज पूर्ण जे हें घडलां गोंयांत आज ज्या तरेन हें जे इन्सिडंट घडलो ताका चीफ मिनिस्टर आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार 100% जबाबदार आसा. आज कितली तुमी क्रोकोडायल टियर्स काडात लोकल MLAकूय खबर नाशिल्लें कितें आसता तें थंय हो क्लबाचो लोकल MLAक मात्तूय खबर ना पंचायती तुमचो आसा तांकांय खबर ना. सो देर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन ऑल दीस. कित्याक सरकाराचो एकूय मंत्री हांगा अजून येवना. दस BJP गव्हर्मेंट हेज आन्सर टू दीस. क्रोकोडायल टियर्स काडटा ते सायटीर गेल्या आनी मागीर 8 दिसांनी सेटींग करपाक त्या ओनर्सांक वाटोवपाक. लर्न अंडरस्टँड दीस गव्हर्मेंट हेज बिकम करप्ट. वयल्यान सकल पर्यंत करप्शन आसा म्हणून ही परिस्थिती जाली आनी कांयच फरक पडना भितर. सी आय टेल यू गव्हर्मेंट हॅज सेड दॅट वी हॅव रजिस्टर्ड एन FIR ओनर आनी मॅनेजमेंट. वॉट अबाउट द ऑथॉरिटीज? What about the sarpanch who granted license? What about the secretary who signed that license? What about the panchayat body which has signed that license? What about pollution control board, health? आणि कोण खंयचे आसा तांकां सगळ्यांचेर FIR रजिस्टर कर. दे आर लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड. सध्या गोंयांत ज्या तरेन गव्हर्नन्स कॉलॅप्स जाला आनी कालचो आरपोराचो इन्सिडंट पळयलो जाल्यार गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका एकूय दीस त्या कदेलाचेर बसपाचो अधिकार ना. काल जो इन्सिडंट जाला हो अवॉयड करपाक शकताले. इज अ क्रिमिनल कॉलॅप्स ऑफ सेफ्टी अँड गव्हर्नन्स. स्वताक पयस घेवन हफ्ते घेवन समज तरी असली करपाक दिताय. वेन डेमोलिशन ऑर्डर वॉज देर हांव चार्ज द गव्हर्मेंट. कोण आमदार थिंगा मायकल लोबो आसलो आमदार मायकल लोबो ऑल्सो हॅज टू आन्सर दीस. तुगे मतदार संघा समज इतली इलिगल चलता यू हॅव टू आन्सर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. हडफोड्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो लागिल्ल्यान 25 जाणांक मरण आयले जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याचे मुखार आयला. ह्या संदर्भात पुलिसांनी थळावो सरपंच रोशन रेडकर हाका चवकशे खातीर आपयल्ल्यान तिडकल्ल्या थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालो. तशेंच वाठारांतल्या PIचेर लेगीत चवकशी करपाची मागणी केली. हडफोड्या ब्रिज बाय रोमियो लेन क्लबाक भिरांकूळ उजो लागिल्ल्यान 25 जाणांक मरण आयले जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याचे मुखार आयला. ह्या संदर्भात पुलिसांनी थळावो सरपंच रोशन रेडकर हाका चवकशे खातीर आपयल्ल्यान तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घातलो. चवकशे खातीर ताका एकल्याकच कित्याक हातूंत आशिल्ल्या सगळ्यांक चवकशे खातीर कित्याक हाडूंक ना. सरपंचान त्या क्लबाक स्टे हाडून लायसन रद्द करून लेगीत तरी ते बेकायदेशीरपणान चलता जाल्यार ताका पुलीस जबाबदार आसा. सरपंच न्हू. सरपंचाक हाडून बसोवच्या पयलीं PI हाडून बसयात. ताचेर कारवाय करात अशी मागणी आता थळाव्यांनी केल्या. ही खंय रातची जी घटना घडली खरेंच दुखद घटना आसा आणि जसो आमच्या सरपंच रोशनान सांगलें आडफोडच्या रोशनान सांगला की आपणे तेजे डिमॉलिशन नोटीस काडलेली आणि ताणें स्टे हाडल्या. जेन्ना स्टे हाडटा पळय डायरेक्टर ऑफ पंचायत थंयसर पयलीं विजीट करची आसता आनी मागीर स्टे दिवची आसता. म्हाका दिसता तेंच्यांनी डायरेक्टली ताका स्टे दिल्ली आसा. हातूंत सरपंचाची खंय चूक जाता. कितें अरे ताका आतां क्वेश्चनिंगाक हाडपाची हांगासर जावं ताका कितें हाडला तें म्हाका दिसता रोशना बरोबर सगल्या अथॉरिटीजांक हांगा हाडूंक जाय आशिल्लें. ते ताका रिस्पॉन्सिबल आसा पळय ते रोशनाक एकट्याकूच कित्याक हाडला.
ताजे वयर जितले जितले अथॉरिटीज आसा पळय सगळ्यांक हाडूंक जाय आशिल्लें हांगासर. खरें म्हणजे आतां रोशनान कित्याक काडला तोच खबर ना, कसलें क्वेश्चन करपाक कितें क्वेश्चन करपाक. खरो म्हणजे पयलीं म्हाका दिसता त्या गोंयचे जो हे पळय आसा क्लबाचो ओनर आसा पळय ताका पयलीं हाडपाक जाय आसलो न्हू. ताका काय अजून हाडलेलो म्हाका तरी दिसना, आमकां तरी कोणाक दिसना. आमी कित्याक हाडला की ताका कित्याक हाडला आनी कित्याक दवरला हे अजून पर्यंत आमकां पीआयनी सांगना आनी कोणी सांगना. पीआयन फक्त सांगला आमकां भायर तुमी रावा. अच्छा. कित्याक ताका आमी क्वेश्चन करता आतां कसलें क्वेश्चन कितें क्वेश्चन ते तो पीआय सर जाणा आनी रोशन बाब जाणा. रोशन भायर येयल्या उपरांत फुडें कितें आसा पळय तें आमकां कळटलें किंवा पीआय सर तरी कोणा कडेन तरी सांगून धाडटलो कितें जालां कितें ना पळय. अशें म्हणून आमी आतां सगळे लोक आख्खो वाड्या वयलो लोक गांवचो लोक किंवा लेबर कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे कोण आसा तेजे बरें मागपी आनी जो कितें इन्सिडंट जाला ताका सपोर्ट करपी म्हणजे तशें जावंक जायना इन फ्युचर म्हणून सगळे येयल्ले आसा. Where is the warrant that has been given to him that this is your violation? He's come to his family members at home. Today is a Sunday, by the way, please understand. The court is closed. On the day of Sunday, who is that personality that has probably recommended his name? We don't know. We cannot blame anybody. But we see that time pass because police station. Will Roshan Redkar's arrest solve and bring the people's lives back again over there, those 25 people who died yesterday? No. Just imagine आमचो एकलो गोंयकार तरी मेलोलो थंय जाल्यार कितें जावपाचें. हे आमचें आहा पळय तें आंदोलन it would have been totally different. It would have been totally different. We are asking, why is our Sarpanch arrested? If he is not arrested, please release him with immediate effect. Otherwise, we will have to go back to the media and ask for help. That exactly time say na stay haडले. So जेन्ना stay सरपंच revoke करता license and your higher authorities are giving the stay on that, what the सरपंच is supposed to do? This is what I want to ask the police. When the stay is given and the license is revoked, okay, it is running illegally. So it is the police's duty first of all. बाबा तुजे कडेन सगळे फायर आसा हें आसा तें आसा तें पुलिसांनी चॅक करचें आसता. एम आय रायट? सो हे आतां सरपंचाक हाडून हांगा बसोवचे भाशेक पीआयक विचारा न्हू, पीआयचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय. आतां पासून तरी म्हाका दिसना पीआयचेर कितें इन्क्वायरी जाल्यार ताचे कडेन कितेंच कोणें मिडियान जावं लोकांक जावं कोणी कितें विचारलां म्हणून. सो दे शूड आस्क हिम बिकॉज ही टू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. सो हांव मागता आमच्या एसपी साहेबा लागीं बाबा तुजो ऑफिसर आहा ताजे कडेन इन्क्वायरी कर. तुजे पुलीस पेट्रोलिंगाक दिसभर भोंवत आसता, सगळ्या क्लबांनी भोंवत आसता, तांकां विचारा तुमी. जो कितें दिला केला पळय ते सगळ्या वार्ड मेंबरांक खबर आसा आनी तेज्याच हिशोबान जाला तो. आनी जो पळय तो लायसन दिला पळय तो आमी डिमोशन करण्या फुडें आमी ताका हें केल्लें पळय तेन्ना तेणी स्टे हाडली म्हणून तो उरलो. तेजेर आमी प्रोसिजर केल्लो. आतां तेजे 17 तारखेर हियरींग आसा डायरेक्टर. आनी एक सांगता तुमकां, हो जो लायसन आसा पळय हो आतां दिवंक ना. तो लास्ट म्हाका दिसता 15 वर्सां तरी लायसन चालू आसा तो. सो हांवें तो कंटिन्युएशन केला. आतां हो बच आहा पळय तो कोसला आहा पळय तेजो लायसन तो ओनर त्या प्रॉपर्टीचो आनी तो लीज करतालो. सो एवरी टायम तो कोण दुसऱ्या दितालो ताका कोण हाडूंक शकना. ते आपल्या कोणाक मेळ्ळो ताका दिलो. सो तोच लायसन कॅरी फॉर्ड जातालो आनी ताका हांवें रिन्युअल दिला. आनी जेन्ना म्हाका ताका लायसन कन्स्ट्रक्शन लायसन ना, हांव सरपंच जो लायसन कॅन्सील करपी डेमोलेशन काडपी हांव पळय मरे. सो तेंच्यांनी आतां चिंतचें कितें पळय तें. तो इनलिगल बिझनेस करता म्हणून दुसरं ताका लेटर केला स्पेशल की तूं इनलिगल बिझनेस करता तो स्टॉप कर म्हणून. जाल्यार लिगली कायदेशीर आमी एक्शन घेतलें म्हणून हे पसून ताका लेटर दिला. आतां कितें आहा ताका सगळी दुसरी डिपार्टमेंटाय लागता. सो पंचायतूच लागना न्हू. सो आमी आमचो कितें आहा तो कायदो प्रोसिजर केल्लो आहा एज फार एज. आतां कितें हांव जर फॉल्टी आसलो हांव देवन हांगा बसपाचो कित्याक म्हाका नाका. कितें पळय आयज पात्रांव कोणाची फॅमिली काबार जाल्या. आमी तसले मनीस न्हू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हडफोड्या बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक बेकायदेशीर परवाने दिवपाच्या प्रकरणात सरकारान 3 अधिकाऱ्यांक निलंबित केल्यात. आदली पंचायत संचालक सिद्धी हळणकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यो तेन्नाच्यो वांगडी सचिव शर्मिला मोंतेरो आनी हडफोडे नागवा पंचायतीचो सचिव रघुवीर बाक्कर हांकां निलंबित केल्यात. तशेंच ह्या प्रकरणात अटक केल्ल्या क्लबाच्या 4 वेवस्थापकांक 6 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या.
हडफडे बीच बाय रोमियो लेन क्लबाक शेनवारा मध्यान राती भिरांकूळ उजो लागून वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्लें तशेंच 6 जाण जखमी जाल्यात तांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. ह्या प्रकरणात पुलिशेन क्लबाचो सर वेवस्थापक राजीव मोडक, वेवस्थापक विवेक सिंग, बार वेवस्थापक राजीव सिंघानिया आणि गेट वेवस्थापक हिमांशू ठाकूर ह्या चौगांकूय अटक केल्ली. तांकां सध्या 6 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त आसून आयल्या. मजगतीं क्लबाक बेकायदेशीर परवाने दिवपाच्या प्रकरणात सरकारान 3 अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्या. हातूंत आदली पंचायत संचालक सिद्धी हळणकार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यो तेन्नाच्यो वांगडी सचीव शमिला मोंतेरो आणि हडफडे नागवा पंचायतीचो सचीव रघुवीर बाक्कर हांचो आस्पाव आसा. क्लबाचे धनी मूळ दिल्लीचे सौरभ लुत्रा आणि गौरव लुत्रा हांचे आड एफआयआर नोंद केला. तांकां बेगीनूच अटक करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या प्रकरणाची चवकशी करपा खातीर जिल्लो दंडाधिकाऱ्या खाला समिती स्थापन केल्या. एका सप्तका भितर हे प्रकरणा विशीं ते अहवाल सादर करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. उजो कित्याक लागलो हें पळयता आसतना प्रिलिमिनरी इन्क्वायरींतल्यान आमी जाका म्हणटा की इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल फायर वर्क्स जो रेस्टॉरंटांत करता तेका लागून हो उजो लागलो. खंयसरूच कसल्याच पद्दतीचो ब्लास्ट जावंक ना आनी वयलो क्लब्स हो तांचो सगळो वुडन आनी बाकीच्या फर्निचराचो आसल्या कारणान वुडन ह्या फर्निचराचो आसल्या कारणान तांणी खूब मोठ्या प्रमाणांत उज्याक पेट घेतली. उज्याक पेट घेतल्या उपरांत बरेच लोक ताका एस्केप करपा खातीर फक्त 2च गेट आशिल्ल्यो. हातूंतल्यान काही आशिल्ले लोक भायर सरले. जे लोक भायर सरूंक शकूंक ना ते आपल्याक प्रोटेक्ट करपाक म्हणून अंडरग्रावंड आशिल्ल्या तेंच्या किचनांत गेले आनी अंडरग्रावंड आशिल्ल्या किचनांत खूब मोठ्या प्रमाणांत सफोकेशन जावन म्हणजे 25तले जवळपास 23 लोक हे प्रिलिमिनरी तरी सफोकेशनांतल्यान डेड जाले. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे परत जावचे न्ही. बट जाल्ल्या इन्सिडंट्साची सुद्दां मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी करपा खातीर आमी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ हाज्या सकयल ही कमिटी बसयल्या. तातूंतल्यान SP सावथ, डेप्युटी कलेक्टर फायर एंड एमर्जन्सी, डायरेक्टर फॉरेन्सिक्स हाजी कमिटी बसयल्या आनी त्या कमिटीच्या अंतर्गत तांच्यांनी एका विकाच्या भितर हो रिपोर्ट जो आसा विदीन 1 वीक तांणी सबमीट करचो पडटलो. जेणे परमिशन्स दिल्ली आसा त्या सगळ्या जाणांक जी एक्शन्स म्हणजे सगळी सेक्शन्स विशेष करून सेक्शन 125 आणि सेक्शन 287 ह्या सेक्शनाच्या अंतर्गत तांकां बूक करतले. त्या क्लबाचे जे ओनर्स आसा ह्या दोगांय खातीर अरेस्ट वॉरंट काडला. अरेस्ट वॉरंट आनी ताका अरेस्ट करपा खातीर आमची टीम ही दिल्ली हांगासर गेल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेतोड्या वाठारांतल्या नाल्यांत उद्देगीक वसणुकेंतले प्रक्रिया करून आशिल्ले केमिकल वेस्ट सोडला. हाका लागून नाल्याचें उदक काळें जालां. हाचो थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. एका वेळार हे नाल्याचें उदक शेतां पिकोवपाक वापरताले खंय. मात आतां ह्या नाल्यांत केमिकल वेस्ट तशेंच सगळ्या प्रकारचो कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा. देखून थळावे पंचायत आनी गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हे विशीं कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. एका वेळार नितळ आशिल्ल्या बेतोडा वाठारांतल्या नाल्याची सामकीच वायट स्थिती जाल्या. 20 वर्सां फाटीं ह्या नाल्याचें उदक गांवांतले लोक शेत पिकोवपाक वापरताले. तशेंच हे उदक न्हांवपाक, कपडे धुवपाक वापरताले अशें थळावे सांगतात. हो नालो बेतोडा उद्देगीक वसणुकेंतल्यान सुरू जावन फोंडे शारांतल्यान व्हांवून जुवारी न्हंयक मेळटा. सध्या ह्या नाल्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. नाल्यांत उद्देगीक वसणुकेंतले प्रक्रिया करून आशिल्ले केमिकल वेस्ट सोडला. तशेंच सगळ्या प्रकारचो कोयर उडयल्लो दिश्टी पडटा. हाका लागून नाल्याचें उदक काळें जालां अशें थळावे सांगता. तशेंच थळाव्यांक हाचो त्रास जाता. देखून थळावी पंचायत, सरकार तशेंच प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हातूंत लक्ष घालून योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी थळावे करतात. प्रदूषण नियंत्रणात हाडले ना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतले अशें लोकांचें म्हणणें. हे विशीं आपूण कारवाय करतलो अशें सरपंच मधू खांडेपारकार हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा. आमी म्हणटा कितें, तुमची फॅक्टरी जाय, सगळें जाय, लोकांक जॉब जाय, त्या बद्दल आमचें हें ना. हें उदक सोडूं नाका, कांयच आमची कंप्लेंट ना. पूण हें जर ते आयकना अशें जालें जाल्यार आमकां हायकोर्टान वचपाचें आनी पर्याय ना. प्लांटाचें तेंचें हें ना. पूण आमी आतां हितून बेतोडा आनी कुट्टी पंचायतीचो सपोर्ट आसतलो. आमचें तरी आसा. बेतोड्याचें कितें जाता, बेतोड्याच्या लोकांचें सगळें वयर पडटा. तांकां हो नाल्याचो कांय इशूच येना. हो नाला पंचायत आसतली स्टार्ट जातात तो आमकां कुट्टी पंचायतीक त्रास जाता. हो नाला आमचेच हितून वयता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार.
काँग्रेस आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या जाल्ल्या बसके उपरांत काँग्रेसीच्या हायकमांडान दिल्या नव्या प्रस्तावाचेर विचार करून आयतारा निमाणो निर्णय घेतले अशें आरजीपीचे मुखेली मनोज परब हांणी सांगिल्लें. देखून काँग्रेस पक्षान दनपार मेरेन वाट पळयली. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक ना अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर विरोधकांच्या आघाडीचेर सस्पेन्स अजून चालू आसा. युती जाता जायना ह्या गजाली मजगती युती विशींचो निमाणो निर्णय आयतारा जावपाचो आशिल्लो. काँग्रेसीच्या हायकमांडान नवो प्रस्ताव दिला आनी ह्या प्रस्तावाचेर विचार करून निमाणो निर्णय घेतले अशें आरजेपीचे मुखेली मनोज परब हांणी सांगिल्ले. जाल्यार युती विशीं सकारात्मक चर्चा जाल्या आनी युती विशीं निमाणो निर्णय आयतारा जातलो अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी सांगिल्ले. मात दनपार जाली तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्याचें काँग्रेस पक्षाचें म्हणणें. देखून अलायन्सा विशीं परतून प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. पोरण्या गोंयांत भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवपी चलयेन कांय गाडयांक धपको दिलो. धपको दिल्ल्यान दुचाकीचें लुकसाण जालें तशेंच गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. छत्तीसगडच्या जशपूर जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 5 इश्टांक आगताक मरण आयलें. जाल्यार गाडयेचो चुरो जाला. शेनवारा राती कडेन NH43 पत्रोली लागसार I-20 कार आनी मुखावयल्यान येवपी ट्रेलरान एकामेकाक मुखार धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. छत्तीसगडच्या जशपूर जिल्ह्यात शेनवारा राती कडेन भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गाडी आनी ट्रेलराच्या जाल्ल्या भिरांकूळ धपक्यात 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्या सयत 5 जाणांक आगताक मरण आयले. ह्या अपघातात पुराय गाडयेचो चुरो जाला. मनोरा हांगच्या थळाव्या जात्रे उपरांत हो पंगड आपल्या गांव खटांगाक परतत आलो तेन्नाच हो अपघात घडलो. जात्रा सोंपतकच घरा वतना तांची गाडी बरीच वेगान रस्त्यार धांवताली खंय. वेगान वतना पत्रोली लागसार अचकीत गाडये मुखार ट्रेलर दिसलो तेन्ना गाडये वयलो ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी हो अपघात घडलो. हातूंत गाडयेंत आशिल्ले 5 इश्ट सोंपले. गाडयेचे स्थितीक लागून बचाव कार्य आव्हानात्मक आशिल्ले. पूण निमाणे तरणाट्यांची मडी काडून पोस्टमॉर्टम करपा खातीर कम्युनिटी हेल्थ सेंटरात धाडली. हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओमकार हत्तीन तोरसे शेटयेवाडो वाठारांत धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या वाठारांतल्या बागायतीचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण केल्लें दिश्टी पडटा. रान खात्याक कागाळी करून लेगीत रान अधिकारी कांयच कारवाय करिनात म्हूण थळावे सांगतात. रान अधिकारी फक्त ओमकार हत्ती शेता बागायतीची नाशाडी करता ते पळयतात पूण कांयच हालचाली करिनात. हो प्रकार कितले तरी दीस म्हणून चलतलो असो प्रस्न आतां थळावे उपरासपाक लागल्यात. तुमचे केन्ना ही लुकसाणी केली हत्ती? राती येयल्ले राती आणि आयज परत दनपारा येयले खंय? येयलो ते आमच्या शेजाऱ्याच्या सायटीन. ओके, तुमचे कितले उडयले कवाते? 3 कवाते उडयले. माथ्यार कळशे अनिल कळशे म्हणून करून सगळे शिबन वयर काढले आणि आता त्यांनी साप सोपयले. आम्ही आता कितें करपाचें येते? राती कितल्यांक आयल्लो तो? राती हांगा कितक्यांक येयलो तो आमकां खबर ना. तू कोणी लाया फॉरेस्ट बी पळोवपाक लुकसाणी तुमची कितें जाल्या ती? कोणीय येऊ ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कांयच करना, हेचेर एक्शन घेना. येतात बसतात पळयतात. तांकां आमी सांगले तुम्ही फुड्यान आसून सुद्दां आमचे खातात ते पळयतात म्हणून सांगले. आमी कितें करपाचें? आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना,
आहे